नमस्कार येवकार. गोवा टुडेत सुयश गावणेकर. 500-500चा जमाव, पोलीस 1000, राणा अभयारण्यात अवतार, सरकार माघार. मर्चंटांचे नाव भेटले भलतेच पसरकार, तुगलकी कारभार सरकाराच्या आंगार. 2-2 वाशिना, अफवांचो बाजार, भिवपाची गरज ना, 10 दिसांत हातार. 1 वर्ष सोंपले, दुसरे वर्ष मुखार, कोविडाचो भार, नजर नव्या अर्थसंकल्पात. स्वयंपूर्ण गोंय, आत्मनिर्भर गोंयकार, पंचायती झेडपींचे साधले आता पालिकाच्या माथ्यार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. शेळ मेळावले IIT भूंय संपादनावेल्यान तापली. 400-500 लोक आड, 1000 भर पोलीस. रानात पोलिसांनी जमावाचो धुमाकूळ, गांवकाराचो नेट पळोवन पोलीस बॅकफुटार. मुख्यमंत्र्याच्या उतराचेर मर्चंट्स असोसिएशन फोरमान 7 तारखेचे शटर डावन फाटी घेतले. व्यापाऱ्यांकडेन उलोवन कायदो करात, जाय जाल्यार भाडे वाडयात, पूण अध्यादेश नाका. कोविड लसीकरण 10 दिसांत सुरू, घडये 13 जानेराक. आरोग्य मंत्रालय म्हणटा ड्राय रन यशस्वी, मोहीम बरे तरेन चालीक लागपाची खात्री. दोतोर म्हणटा वाशीन घेयात. संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 29 जानेवारी ते 15 फेब्रुवारी. केंद्रीय अर्थसंकल्प अर्थमंत्री मांडटल्यो 1 फेब्रुवारी. दर दिसा 4 वरांचे कामकाज. पंचायती उपरांत स्वयंपूर्ण गोंयचो मोर्चा पालिका वाठार शारांनी. मुख्यमंत्र्यान घेतली खात्याच्या अधिकाऱ्यांची बसका. पालिका वेंचणुकांचें शेड्यूल खंयचेय खिणा. आनी 51वो इफी 10 दिसार तेंकलो. काम चालूच. कोविड गायडलायनीक लागून उक्तावण आनी समारोप सुवाळे कला अकादमींतल्यान हालयतले श्यामा प्रसाद स्टेडियमार. शेळ मेळावले IIT भूंय संपादनावेल्यान तापली. 400-500 लोक आड, 1000 भर पोलीस. लोकांनी आडायलो एक रस्तो. IITची टीम आनी लँड सर्वे टिमीन दुसरे वटेन वचून काम सुरू केलें. हें कळटनाच लोक चाळवलो. शेकड्यांनी जमाव दोंगर चडून वयर पावलो. पोलीस जमाव समोरासमोर. लोकांचो नेट पळोवन पोलीस फाटीं सरले. म्हयनेच जाले लोकांचो जमाव थंय ठाण मांडून आसा. जेन्ना ते दुसऱ्या वाटेंतल्यान देवळाकडे पावले तेन्ना सर दोंगरा वयल्यान 400-500 लोक जेन्ना चलत येता तो आवाज इमेजीन करूंक शकता आमी. तो लोक कसो आवाज आसतलो तो. डिमार्केशनाच्या थंयसर प्लेसीस जे पोलीस डिप्लॉय केले तर ते पोलीस रिटर्न आयले सर. कित्याक तर जंगलांतल्यान 400-500 लोक येता, खंयच्यान कितें फातर बसत तेंकाय बसो भंय आसलो म्हणून ते रिटर्न आयले. जेन्ना गांवची बायलां आनी सगळे लोक थंय पावले तेन्ना तांकां कळ्ळें की डिमार्केशनाच्यो गाडयो थंय आसा म्हणून.
आणि तुमच्या आमदार होय झाडावर बांधता आमच्या झाडांची बांधता या आमच्या झाडं बांधून तुम्ही झाडा हॉटेल हा तुमचा झाडं बांधून तुमचे तुम्ही आमचा मातलेले लाया खपाट आमचे कसं खबर नाही का आम्ही पळतो शांतताय अशी आता दवरिना सरकार जर चड करता जाल्यार फाल्यांच्यान आमी आमच्या हातीन कितें शस्त्र मेळटा कुराड कोयतो पार कितें मेळटा तें घेवन रस्त्यार उबे रावतले आनी हांचें काम हांकां कशेंच करूंक दिवचें ना ही सरकाराक आमी शिटकावणी दिता आनी तांकां जर प्रमोद सावंताक आनी विश्वजिताक कापास जाता जाल्यार तेंच्यांनी तेंच्या बरोबर फाल्यां हांगा येवचें काम करपाक आणि ते लेडीज पोलीस तुमचे पोचना तुमच्याकडे आमकां जेंट्सान उडयलीच कशी 5-6 जाणां बायलांक तेंच्यांनी दुखून उडयल्या जेंट्स पोलिसांनी तांकां खंयचो रायट आसा हो खंयचो कायदो हो तुमचो कायदे गव्हर्मेंटाचे तुम्ही आमकां शिकयता जाल्यार तुमचो कायदो खंय गेलो तुमी जेंट्सान आमकां हात लायलोच कसो आनी आमकां उडयलेच कशे बायलांक तेन्ना त्या पोलिसान फुडें येवंकूच जाय आनी आमकां दाखोवन दिवं जाय सांगूं जाय तेणें हात कित्याकूच लायलो ना तर तेणें हांगा येवन चूक मागची पडटली ना तर आमी पोलीस स्टेशनार सगळीं बायलां येतलीं तेणें आमकां कित्याकूच हात लायलो आनी आतां फाल्यांसून आमी अशी येवची ना हातीन कोयत्या कुराड्या घेवन येतली आनी कोण मरता आनी उरता म्हणून आमी पळोवची ना फाल्यां सकाळीं आमकां जबाबदार हे लोकांक धरपाची ना तेणी आनी हे सगळें लोकांक फोटोवन तेणें काम केलां लोक आंदोलनाक बसला एकी कडेन आनी चोरून बलदेज कडेन काम केलां आनी येयल्या बी चोर वाटेन मेन रोडान येवना जो रोड आमी हाडयला त्या रोडान तो येवना चोर वाटेन येवन केला काम केला तेन्ना विश्वजीत राणे आनी सावंत हे चोर आसा 20 गाडी हाडलेले पुलिसांच्यो 20 पोलीस 1000 पुलीस आणि 20 गाडयो पुलिसांचे भरून येयले तेंच्यांनी हे तेंच्यांनी एक चक्रव्यूह रचयल्लें की आमकां थंय दवरपाचें आनी सायडीच्यान आपलें काम करून घेवचेलें हांवें तेंणी थरयल्लें म्हणून जो आमचो हांगासर बोकाळ मला जो बसलेलो आहा पोजनी तेणी तेंचो चक्रव्यूह भिल्लो आनी आमकां लोकांक सगळ्यांक फुडें काडले आनी हांगा हाडले देवळा कडेन मुख्यमंत्री म्हणटा मेळावले कितें जाला त्याचो रिव्ह्यू घेता ओके आयज IIT मेळावलीचो इशू जालो लोकांनी डिमार्केट करपा ऑफिसर येयल्ले पयलीं हांव रिव्ह्यू घेता मरे कितें जालां तें कोविड वाशिनाची मोहीम फुडल्या 10 दिसांत सुरू जावं येता म्हूण आरोग्य मंत्रालय सांगता मोहीम घडये 13 जानेराक सुरू जावं येता ड्राय रनाचो फीडबॅक घेतल्या उपरांत ही मोहीम बरे तरेन चालीक लागतली म्हणपाची आरोग्य मंत्रालयाची खात्री जाल्या कोविशिल्ड आनी कोव्हॅक्सिनाक मंजुरी मेळ्ळ्या मजगती भारतांत 71 UK स्ट्रेन कोविडाच्यो केशी मेळ्ळ्यात वैक्सीनेशन की टीम हर टीम में 5 आदमी होंगे वैक्सीनेटर को सम्मिलित करते हुए इंक्लूडिंग द वैक्सीनेटर देयर वुड बी 5 पीपल इन द वैक्सीनेशन टीम फॉर ईच साइट उनको आइडेंटिफाई किया गया उनको ट्रेन किया गया सारे जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स और प्रोटोकॉल्स हैं उनका ऑपरेशनलाइजेशन देखा गया और ये भी देखा गया कि जहाँ भी हम इस प्रकार का टीकाकरण करें वहाँ इन्फेक्शन ना फैले इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल इस पर भी ध्यान हुआ तो ये हमें ये बताता है कि हम इस स्थिति में हैं कि जिस भी दिन हम चाहेंगे EUA के 10 दिन के भीतर हम उसको EUA का अर्थ है इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन ये बोलचाल की भाषा में शब्द प्रयुक्त होता है हमारे कानून में एक्सेलरेटेड अप्रूवल फ्रेज़ का इस्तेमाल किया गया है तो जिस भी दिन हुआ जैसे अब आप जानते हैं कि किस दिन हुआ उस दिन से 10 दिन के भीतर में ये रोल आउट होने की पूरी तैयारी है In terms of the UK mutant issue, so far we are holding. This mutation has entered this country for sure. We are picking up these variants. 71 have been isolated, which shows our capacity to mount that kind of a scientific investigation. But at the same time, right now we have not seen any emergence of any untoward cluster as of now. वाशिना घेवप बरीच दुयेंस बादल्यार सुद्दां बादेची खरताय उणें आसतली मरणाचें प्रमाण उणें जातलें सायड इफेक्ट खंयच्याय वखदाक कमी अदीक आसताच म्हूण IMAचो दोतोर सहकार प्रुडंटा कडेन उलयलो इवन इफ इट हॅज नॉट वर्क देन एंटीबॉडीज जरी जावं ना तरी आय फील दॅट थोडे सुद्धा झाले मात सुद्धा झाले जाल्यार सुद्धा द सिव्हिरिटी ऑफ द डिसीज मे कम डावन दोज वी हॅव टेकन हेतून सिव्हिरिटी जे फॅटलिटी आसता पळय विरुलन्स जे आसा व्हायरसीचे ते कमी करू शकतली इतकी पावर तरी डेफिनेटली आसतली
वेन यू आर गिविंग 100 crore ऑफ पीपल सायड इफेक्ट हे असतले तुका सायड इफेक्ट हांगा एस्पिरीन खाल्ली जाल्यार सुद्धा सायड इफेक्ट सगळे मेडिसिनाक सायड इफेक्ट असतात आणि इवन आम्ही BCG घेतली आम्ही MMR वॅक्सिन घेतली आम्ही निओमोकोकल घेतला सगळे हांकां मातशे फिवर मातसो हे सगळे कडेन असतलेच ह्यो सायड इफेक्ट आसा शिवाय तुका काय मेडिसिन मेळपाचेच ना सो दॅट यू हॅव टू अंडरस्टँड दॅट तू सामकोच ते इंजेक्शन घेतले आणि सगळेच बरेच जातले आणि वतले मातशी गोळ येतली मातशे जोर येतलो मातशे दीस आर अ पार्ट अँड पार्सल ऑफ द वॅक्सिनेशन प्रोग्राम सो आय थिंक इन द फर्स्ट सेटिंग फेज 1 जी आमची आहा फॉर हेल्थ वर्कर्स that will give a solid experience for health workers themselves. कित्याक हॉस्पिटलान भितर आसतले कित्याक सगळे हेल्थ वर्कर विल बी वर्किंग इनसाइड द हॉस्पिटल ओनली न्ही कितें जालें कितें जाता तांकां कितें त्रास जाता देर आर अराउंड 18,000 हेल्थ वर्कर्स जे आसा तांकां जेन्ना आमी वॅक्सिनेशन करतले वी विल हॅव अ सफिशियंट एक्सपिरियन्स तुका कितें कितें जावंक शकता तुले सपोज आमी आतां कितें 18,000 दिले न्ही भितर एक 3-4 सपोज आमी एट रँडम सिलेक्ट केले आनी तांची एंटीबॉडी टेस्ट केल्यो suppose they have good antibodies why you are giving them again vaccine instead of that you can give more people ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पालिका अध्यादेश होल्डार दवरपाच्या मुख्यमंत्र्याच्या उतराचेर मर्चंट्स असोसिएशन फोरमान 7 तारखेक थारायल्लें शटरडावन सध्या फाटी घेतलां. व्यापाऱ्यांच्या नांवान मुख्यमंत्र्याक मेळून गेल्ल्याचो व्यापारी संघटने कडेन कांयच संबंद ना. सरकारान ह्या कायद्या विशीं व्यापारी संघटने कडेन चर्चा करची. सध्याचो अध्यादेश व्यापाऱ्यांक बादता तो रद्द करून खंय व्यवस्थित दुसरो कायदो करचो. आम्ही हे सगळे एक जुटान एक विचार केलो की जेन्ना सीएमान आमचे हे जे अमेंडमेंट ऑन होल्ड म्हणून डिक्लेअर केला त्याच्या खातीर आमी सध्या जो 7 तारखेक शटर डावन करपाचो अख्ख्या गोंयभर विचार आसलो आनी डिसिजन आसले ते डिसिजन आमी सध्या पोस्टपोन आमी बी करता. बाजूक दवरून तेजेर कितें चेंजीस करपाचे अशें आमचे प्रमाणे जे आमकां कळ्ळा की ते तशे चेंजीस जावचे ना हे स्क्रॅप करूंक जाय नवीन ऑर्डिनन्स हाडचे पडटले. सगळे आमचे जे कितें मागणी आसा तितून आमी जो हेजेर आक्षेप घेतला तो ते 10 वर्सांनी रिऑक्शन करपाचो जो मुद्दो घातला फॉर दोज शॉप्स जी शॉपां पोर्तुगीज टायमा वयल्यान ट्रान्सफर जाल्लेली आसली तशें सेल्फ फायनान्स स्किमीन चडशी शॉपां बांदलेली आसा तेका रिऑक्शनाचो विशय घातला आनी 10 वर्साच्या वयर कोणाकूच रावपाक मेळचे ना दुकानांनी हे जे सांगला ते टोटल आमकां स्क्रॅप जालेले जाय. त्याच बरोबर ज्या प्रमाणे भरमसाट ट्रान्सफर फीज आणि जे रेंटल इन्क्रिमेंट म्हणजे भाडेपट्टी वाढ घातलेली आसा टायम टू टायम किंवा बापूय जर एक्सपायर्ड जालो आनी जर चल्याच्या नांवार ट्रान्सफर करतले जाल्यारूय बी इन्क्रिमेंट भरपूर आसा. अश्यो गोष्टी जावच्यो न्ही. काल जेन्ना डिसिजन तेणें घेतलें तेन्ना कोणे तरी ताका वचून अप्रोच केलो की आपूण ऑल गोवा वेपारी संघटनेचो अध्यक्ष म्हणून आनी त्याच्या उतराचेर त्याच्या रिक्वेस्टाचेर सीएमान ताका आफोवन हाडलो आनी त्या दृश्टीनसून त्याच्या घराणे आयकून घेवन तेणें सीएमान हे जे अमेंडमेंट बाजूक दवरला पण एक्चुअली ते रॉंग प्रोसिजर जालो. आमी मागता सीएमान हो विशय रिव्ह्यू करून परत आमकां वेपारी संघटनेचे जे आतां पदाधिकारी म्हणून आमी नियुक्त केल्या आमकां सगळ्यांक घेवन बाब चीफ मिनिस्टरान आनी मिनिस्टर फॉर अर्बन डेव्हलपमेंट बाब मिलिंद नायकान आमकां एक वरभर तरी टायम दिवंक जाय. सरकारान जाय जाल्यार एक वेळ भाडें वाडोवचें पण अध्यादेश फाटी घेवचो म्हणून आमी एकच गव्हर्नमेंटा कडेन मागता हे कायदे आसा ते सगळे फाटीन उडोवन आमकां भाडें वाडयात पूण भाडें वाडोवपाक इतलें डायरेक्ट वाडोवंक शकता. तूं एक रुपयाचेर तूं समजा 40,000 50,000 करता आमी खंयचे दितले म्हणून एक गव्हर्नमेंटाक सांगता आमकां शॉपां आसा ती आमची तशीं आसूं भाडें तुमी कितें वाडोवपाचें अमके पर्सेंट वाडयात वर्सा वर्स 5 वर्सांनी पयलीं आशिल्ली आतां 3 वर्सांनी केल्या ती 3 वर्सांनी वाडयात आमी ती तुमकां दिवपाक तयार आसा. गोवा फॉरवर्ड म्हणटा सरकार आतां पसरकारांक काबार करपाक उठला. पुर्तुगेज टायमा उपरांत किंवा स्वातंत्र्य जाल्या उपरांत जे शॉपकीपर आख्ख्या गोंयभर म्हज्या म्हापशान आनी आख्ख्या गोंयभर जे लोक आहा तांकां आयज रस्त्यार येवपाची पाळी येयल्ली आहा. सरकार परतून तेंचेरूय एक ऑर्डिनन्स हाडटा म्हणटा. शॉपां लीज जी जाल्ली आहा ही 40 ते 50 वर्सां पयलीं जाल्ली आहा. हेच्या मदीं सरकार खंय न्हिदलेलो. ते वाटेन मुरगांव पालिकेन बाजारांत अतिक्रमण केल्ल्या गाड्यांचेर एक्शन घेतली. म्युनिसिपालिटी सदींच आमकां सतयता आमी तांकां हात जोडून पांयां पडटा ताका कित्याक चीफ ऑफिसराक आनी हांगाचे मुख्यमंत्र्याक कित्याक हात जोडून पांयां पडटा कित्याक आमी गरीब लोक आहा आमी काय पयशेकार न्हू बारीक मोठो धंदो करून पोट भरता आमी कित्याक जर एनकरेजमेंट जाल्लो आसा न्हू फुडले जे एनकरेज केला ते तुमी काडात वयर ते काडून फायदो ना वयर ते काडले न्हू
म्हाका असो येपार पिड्या जाता कित्या खातीर वत पडटा. व्यापाऱ्यांकडल्यान सुचोवणी मागल्यात ते येवनी म्हूण मुख्यमंत्री म्हणटा. म्हणजे म्हाका मेळोंक येयला तें मर्चर म्हणून येयला तर म्हाका शटर डावन स्ट्रायक फाटी घेतला पण तुमी कितें म्हणटा तुमी आमकां सीएमान तांकां हांव मेळटा मरे हांव सगळ्यांक मेळना कोणाकूच ना म्हणून त्या उस्कारांकूय जाल्यार मेळटा तांकांय मेळटा सगळ्यांक मेळटा तुमकांय मेळटा हांवें समोर सांगलेलें आसा मेळवल्याकारांकूय फुडें समोर सांगला तुमच्या समोर सांगला इट इज इन पब्लीक डोमेन सो दॅट इट इज तेजें वेगळें कांय ना आमी सांगलो की दवरलो म्हणून तांची सजेशन मार तेंच्यांनी जायती आपली सजेशन दिवची वी आर ऑलवेज वेलकम. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक रोखडेच परत मेळया. पालिका अध्यादेश खंय युनिफॉर्म सिव्हिल कोडाक आड. ह्या अध्यादेशांत लग्न जाल्ले धुवेक नातीक लिजाचो हकदार दाखोवंक ना तो इतले गडबडीन पास करपाची कसली गरज काय म्हूण आपाचो प्रस्न. आतां राज्यपालान पास केल्लो अध्यादेश सरकार खंयच्या अधिकारान रद्द करूंक शकता तें खंय सावंत सरकारान सांगचें. अध्यादेश फाटी घेतलो म्हणून खंय मुख्यमंत्र्यान अधिकृत सांगचें. जी चर्चा आसा ते म्युनिसिपॅलिटीज ऑर्डिनन्स जे सरकारान पास केला ते आता पयलो प्रश्न पडटा सरकाराक हे ऑर्डिनन्स हाडपाची वेळ कित्याक आयली. ऑनरेबल गव्हर्नरान 25 जानेवारी असेंब्ली कॉल केल्ली आसता. इतलें आसतना सरकाराक कितें इमर्जन्सी आयली ही ऑर्डिनन्स पास करपाची. आय हॅव नॉट सीन द वर्बल स्टेटमेंट फ्रॉम द सीएम सेइंग दॅट ही हॅज विथड्रॉन दॅट ऑर्डिनन्स. It was just a verbal assurance given in the party office. He has to make a statement, being a CM of Goa, that this ordinance is against. Can an ordinance be withdrawn by the government? It's an ordinance passed by the honorable governor. So what is the procedure to withdraw this ordinance? Why this ordinance was passed in haste without consultations with the stakeholders? Wo amendment asa, it's against the Uniform Civil Code. Married daughter जर आसा तिका तो हक्क मेळना लॅसी प्रॉपर्टीचेर. हांगा बरयल्लें आसा मेंबर ऑफ फॅमिली ऑफ लॅसी मीन्स लॅसी स्पाउस बायल ताजी चलो अनमॅरीड डॉटर अनमॅरीड ग्रँड डॉटर. वाय नॉट अ मॅरीड डॉटर. संसदेचें अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 29 जानेर ते 15 फेब्रुवारी मेरेन चलतलें. केंद्रीय अर्थसंकल्प अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारीक मांडटल्यो. संसदेच्या दोनूय सभाघरांचें कामकाज दर दिसा 4-4 वरां चलतलें म्हूण सरकारान कळोवणी उजवाडायल्या. पंचायती आनी झेडपीच्या वाठारांनी स्वयंपूर्ण गोंय करपाची वेवस्था चालीक लायल्या उपरांत आतां मोर्चा पालिका वाठार आनी शारांनी. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान वेगवेगळ्या खात्यांच्या अधिकाऱ्यांची हे फाटभुंयेर बसका घेतली. येता ते 2 ऑक्टोबर मेरेन स्वयंपूर्ण गोंय करपाची सरकाराची मोहीम. थोड्याच सप्तकांनी 11 पालिकांच्यो वेंचणुको तेंकल्यो. वेंचणुकांचें शेड्यूल खंयचेय खिणाक जाहीर. 51वो इफी 10 दिसांचेर तेंकलो. तयारी चालूच. कोविड गायडलायनी पाळून इफी. गायडलायनी पाळटलो जाल्यार कला अकादमीत उक्तावण जावप शक्य ना म्हूण उक्तावण आनी समारोप सुवाळो श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमांत जातलो म्हूण ESGचो उपाध्यक्ष सुभाष फळदेसाय प्रुडंटा कडेन उलयलो. युरोपांत नवो कोविड पातळूक लागिल्ल्यान थंयच्या गॅस्टांचें येवपाचें शेड्यूल खंय हालना. अंदू इफ्फी हायब्रीड पद्दतीन जातलो. फिल्मांचें स्क्रिनींग जातलें. मास्टर क्लास ऑनलायन. आयनॉक्स रिनोवेट जाला. 2 दिसां भितर उक्तावण. इफ्फी उक्तावण सुवाळ्यांत अंदू गोंयकारांची कार्यावळ. 700-800 लोकांचे हजेरे भितर सुवाळो. आमचे ओपनिंग आनी क्लोजिंग सेरेमनी जे पयलीं डिसायड केल्ले कला अकादेमीन ते ऐन वेळार कोविडाच्या जी MHA गायडलायन्स आसात ते फॉलो प्रॉपर करपाक मेळचे ना. सोशल डिस्टन्सींग मेंटेन जावचें ना म्हणून कांय दिसां पयलीं ते श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर व्हेल्ले आसा एज युजल म्हणजे पयलीं जातालें तशें श्यामाप्रसाद मुखर्जी. पूण आतां ताजेर रिस्ट्रिक्शन आयिल्लें आसा म्हणजे सिटींग कॅपेसिटी सोशल डिस्टन्सींग सॅनिटायझेशन ह्यो सगळ्यो गजाली येतल्योच. म्हणजे ओपनिंग आनी क्लोजिंग सेरेमनी हे श्यामाप्रसाद मुखर्जी इन्स्टेड ऑफ कला अकादेमी. म्हणजे ज्यो मास्टर क्लासीस जातल्यो त्यो चडशे आमच्यो ऑनलायन जातल्यो वर्च्युअली जातल्यो. स्क्रिनींग जातले ते हांगा जातले. हाचे खातीर ज्युरीज आसात ताचे अपॉयंटमेंट जाल्ले आसात. आतां थोडे कन्फर्मेशन येवपाचे उरले आसात. जे आमचे युरोपियन कंट्रीज आसात तातूंत भितर न्यू वर्जन ऑफ कोवीड आयिल्ले कारणान थोडेशे आमकां एडजस्टमेंट करचे पडटात.
तांचे विजा जावं बाकीचे जे गेस्ट इंटरनॅशनल गेस्ट येवपाचे आसा तांचे कन्फर्मेशन हांगा थंय हालत आसा. हातूंत भितर इंडियन पॅनोरमा किंवा गोवन सेक्शन हाची स्क्रुटिनी जाल्ली आसा. तो पार्ट आसा तो डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल घेतात आनी ते जे क्युरेट करून आमकां दितले ताचें स्क्रिनींग हांगा जातलें. हाचे शिवाय आयनॉक्साचें इनॉग्रेशन हें फाल्यां परवां आसा. ताचे भायर जे ओपनिंग आनी क्लोजींग सेरेमनीक एक अर्दवराचो म्हणजे 30-40 मिनिट्साचे गोवन ट्रुप्स परफॉर्म करपा सारके जे परफॉर्मन्सीस आसतले ते गोवन्स आसतले. सगळे ऑडिटोरियमाक धरून विथ प्रॉपर MHA गायडलायन्स सोशल डिस्टन्सिंग करून आमकां 700 ते 800 लोकांक एकोमोडेट करपाक मेळटले. मजगती इफ्फी आयोजकांनी आंतरराष्ट्रीय ज्युरींचे पॅनल जाहीर केले. अर्जेंटिनाचो फिल्ममेकर पाब्लो केसार अध्यक्ष, श्रीलंकेचो प्रसन्ना विथांगे, ऑस्ट्रियाचो फिल्ममेकर अबू बाकर शौकी, भारताचो प्रियदर्शन, बांगलादेशाचो रुबायत हुसेन पॅनलाचेर आसतले. पणजे महापालिकेचे 69 दिसवाड्याच्या कामगार आनी 8 सुपरवायझरांक रेग्युलरायज करपाचें थारलां. आमदार बाबूश आनी महापौर उदय मडकयकार खंय मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे. फुडल्या मंत्रिमंडळाचे बसकेंत फायल पास करून घेता म्हूण खंय ताणें उतर दिलां. 20 वर्सां खंय हे कामगार आसात. पणजे CSR सकयल घाल्ली ट्रॅफिक सिग्नल्स फुडल्या सप्तका सावन सुरू. आमी CMाक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक मेळ्ळे. रिगार्डींग आमचे ते स्टाफ आमी फिक्स करपाचे आसा जे 20 वर्सांनी आमचे कडेन कामाक आसा एज अ डेली वेजीस. जे कामगार तेंचे ऑलरेडी जाल्ली फॉर्मेलिटी पूण काही थोडे गव्हर्मेंटाची परमिशना खातीर उरलेले. मागीर लॉकडावन जालो. कोविडाच्या टायमार आमकां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सांगलें की सध्या सगळें आमी बंद दवरला बाय डिसेंबर पर्यंत फायनलच करुया म्हणून. त्या प्रमाणे आज आमकां तेणें अपॉयंटमेंट दिल्ली आनी सगळें डिस्कशन जाल्या उपरांत ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एग्री जालो त्या स्टाफांक फिक्स करपाक. जवळ जवळ 69 डेली वेजीस आनी 8 जाण सुपरवायझर हे कॅबिनेट एक नोट मूव करपाक लायला हांवें. कॅबिनेटाची अप्रुवल जाल्या बरोबर नेक्स्ट वीक फाल्यां कॅबिनेट आसा पूण फाल्यांच्या हितून जावचें ना म्हणलां. येता ती फुडली कॅबिनेट आसतली मिटींग तेन्ना अप्रुवल मेळटलें. ही एक बरी न्यूज ताका नव्या वर्सा मेळटली. मागीर जे आसा हळूहळू करून जशे जशे पोस्ट वेकंट जातले त्या प्रमाणे हळूहळू सिनियरिटी प्रमाणे बाकीचे कामगार जे हे फुडें फिक्स जातले. हांकां जे 20 वर्सां आज आमचे डेली वेजीसून ते काम करताले तांकां खरोच एक न्याय कसो मेळटलो. हेजेर आमच्या MLA आमच्या बाबुशान खूब प्रयत्न घेतलो. हेज्या पयलीं ताणें त्यो मिटिंगे करून तेणें ते लिस्टार तेंचे हें करून सगळें आमच्या लेबर कमिशनरान तेन्ना तांकां MOU सायन करून आमकां परमिशन दिल्लें की तांकां फिक्स करपाक. ही सिग्नलां अंडर CSR म्हणजे एक वेर्ना बेस कंपनीन स्पॉन्सर केल्ली आसा. तेन्ना फक्त ते आमी आमचें काम आमी फक्त फुडें लायटीचें बील फारीक करतले. माड्डोळा हाय वॉल्टेजीक लागून लोकांचे इलेक्ट्रॉनिक सामान आनी वस्तू पेड्ड्यार जाता म्हूण लोकांनी मंगेशी लायटीचे ईक घेराव घालो. खात्यान बेगोबेग उपाय काडचो म्हूण मागणी. आमदार मंत्री गोविंद गावडेन सावयवेरें 40 लाखांचें काम सुरू केलें. सांखळे नगरपालिकेन देसाय नगरांत घाल्ले 7 बेकायदेशीर मोबायल टावर काडून उडयले. गोंयभरच्यो एक खबरो. मंगेशी एका घरा उजो पेटलो आनी आज जेन्ना आमी डिस्कशना जर हांगा आयला एक्झिक्युटीव इंजिनियर जो दीपक नायक आसा हो आयकून घेवपाचें मात्तूय मुडान ना. तो वयल्यान आमकां कावंटर करता. आपले कितें तरी टॅक्निकल भाशेन आमकां कितें तरी उत्तर दिता पूण जें आमी सोल्युशन तेजे कडेन मागलां त्या सोल्युशनाचेर तो येत ना. सो आमचो जो डिमांड आशिल्लो आतां सांगले ते प्रमाणे की जी हाय वोल्टेज मेळटा ताका लागून जे एप्लायन्सीस जे कितें आसा ही डॅमेज जाता. सो हेजेर पयलीं नियंत्रण ते आयज पर्यंत दवरपाचें फेल केल्लें आसा. हांगा स्वता दोतोरान गेले 1 वर्स इलेक्ट्रिशियन हायर करून हांगा सगळे वोल्टेज काडल्या. रवी आमोणकरान हांगा एवरी डे आतां स्वता अभ्यास केला इतको ह्या विशयाचेर. अशें आसून ते तांकां हांगा रिपोर्ट हांगा सबमीट केल्लो आसा पूण हे म्हाका दिसता इतकें लेथार्जीक तेंचो एटिट्यूड आसा. हे काम करपाचें हांगा मुडान ना. हे सोल्युशनूय काडपाचें मुडान ना. आतां आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा की सुपरिटेंडिंग इंजिनियर हांगा आयिल्लो आसा. सो तेजी आमी आतां हांगा भेट घेता आनी थंय जर जायना जाल्यार आमी वयर पर्यंत पावर मिनिस्टराची पसून भेट घेवन हेजेर कितें आमी तोडगो काडपाक आमचे वतीन पळयता. आतांच एडवोकेट भरत मार्दोकरान सांगल्या प्रमाणे 1 वर्स जालें आमी हो इश्यू लावन धरलेलो आसा.
We are not for any conflict with the electric department. We are for the electric voltage at our regional level at the right तेंची मेळपा जाय. ह्या मुखावेल्यान वता आसतना खुबशीं घरां आसात आनी गेले कित्येक वर्सां रस्त्याचो अभाव आशिल्लो आनी तो रस्तो करून दिवपा खातीर आमी सातत्यान प्रयत्न करताले आनी त्या संदर्भात आमचे एक्झिक्युटीव इंजिनियर आसात, एसिस्टंट इंजिनियर आसात, ज्युनियर इंजिनियर आसात, हांणी सगळें आज हें रितसर फॉर्मेलिटी करून आमी आज काम पूर्ण करतात. संदीप बाब आमोणकर हेका हें आज काम पडिल्लें आसात आनी 1 म्हयन्या भितर हें सगळें संपूर्ण काम पूर्ण करपाचें आमचें मनोदय आसा. त्या संदर्भान सावयवेरें भाग हो सगळो अत्यंत दोंगराळ भाग, जे जाग्याचेर खरोखरूच रस्ते जाय त्या जाग्याचेर आमी रस्ते सगळ्यांचे विनंतीक मान दिवन आनी सगळ्यांक आमी विश्वासान घेवनूच हें सगळें कन्स्ट्रक्शन करतात. जशें तुमी पळयलेलें आसतलें की खेड्या सारकेलो रस्तो आज तेजो आमी शुभारंभ करपाचो कनेक्टेड जाल्लो आसा, बाकीच्यो आनी रस्तोय आसा आनी त्या संदर्भान आज प्रेवळ मतदारसंघाचे ह्या सावयवेरें भागान अशे तरेचे रस्ते आज आमी कामां आज दोनी कामां आमी हांगसर शुभारंभ करतात. कितले कॉस्ट येता? 27 लाख रुपये खर्च करून हो आमचो रिटेनिंग वॉल आनी रोडाचे कितें जालें रोडाचे 12 म्हणजे ओन्ली फूल ग्राउंड रोड आमी ऑलरेडी आसा म्हणजे ताका फूल ग्राउंड म्हणजे ऑलमोस्ट एक 40 लाखाची सुमार कामाचे हे. As per the order issued by the in charge of demolition squad, we have undertaken demolition of 7 illegal mobile towers erected by one of the mobile company. The said mobile company had not taken permissions from the local body that is Sakre Municipal Council. Accordingly, I along with my entire demolition squad have dismantled 7 mobile towers erected at Desai Sakre today. And we have initiated action against illegal erection of mobile towers in the jurisdiction of Sakre Municipal Council. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंटाची वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्हीचो ॲप. 4 चौगांत मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.